आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नोमान करून तुझ्या काळजाचो दोस दिवच्या एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणानो, इतिहासान आमकां संवसारांतले कांय फुडारी मेळटात जशे आडॉल्फ हिटलर, जोझफ स्टॅलिन, सदाम हुसेन. जाणें आपली पदवी आनी अधिकारान जबरदस्तेन आनी वायटपणान चलयलो. जाल्यार महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन आपणाक फावो जाल्ले पदवे उद्देशी संवसारांत शांती आनी एकवट हाडूंक वावुरले. देव सोद बोदिदार अधिकारान आपले पोरचे लागीं उलयता. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत अधिकारान आनी पदवेन भरून उलयता आनी आपले करण्या वरवीं आपलीं उतरां थीर कोत्ता. तोच देवाचो भोक्त, जिव्या देवाचो पूत, संवसारी फुडाऱ्या भाशेन न्हय पूण व्हडा बोलान आनी शक्तीन बरी खबर परगट्टा. तेंच आयकून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो आनी अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, जशे परी आतां सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या बाबान आमकां उगडास केला. जेजू आपल्या जिवितान जें कितें करतालो, जावं देवाचें उतर परगट्टालो, जावं पिडेवंतांक बरी कोत्तालो, जावं मेळ्या आत्म्याचेर तो अधिकार दाखयतालो, हो सगलो अधिकार बापा कडसून ताणें घेतलेलो. बापाच्याच एकवटान रावन बापाच्याच आदारान आनी बोळान जेजून बरें केलें. आमी जेजूची गोवाय कशी ह्या संवसारान ताची नीज गोवाय कशी आमी चलतल्या जाल्यार असल्याच अधिकारान आमी वावुरची गरज. आमचो विस्वास, आमचो बाबार्द देवाचेर खोल आमी थेवची गरज. ह्याच बाबार्तान ह्याच विस्वासान आमी जेजूचे नीज गोवाय कशें आमी चलोवंक आमकां शिकोय आनी आदार दी म्हूण त्याच देवा लागीं ह्या मिसान कृपा मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुद्दांच आंखवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somnia kakutko, somnia kakutko, somnia
Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor. Moi Maldeva, Utsorgia Ishatita Chaista, Sansari, Sarvesvara Deva, Sorgi Charaya, Sarpadeda Deva, Deva Baba, Amitilka Namaskar Kota, Amitilka Dinvasta. Tužka tvojho pasok, ami tuka vakanta. Moj Madeva, utsorgia nishantita chaista, samsari, somja Jezu Krista, Papa Eklestuta, somja Deva, Deva Cheshilye, Tu Samsarache, Pakata, Hamchi Kaklut Kor, Tu Baba Chaus Boslai, Hamche Magne, Haikunge, Moi Madeva, Utsorgia Nishantita Chaista, Samsari, Kitak Povitatmya Sangati, Deva Baba Shemoi Me Jesu Christa, Eklosu Povi, Eklosu Ishvor, Eklosu Por Meshvor, Moi Madeva, Utsorgia Nishantita Chaista, Samsari. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बसण करूंक आनी बाबाडत आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. दुसऱ्या सोमोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान आपले पोरचेक सांगले, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचेच मोदलो, तुमचे खाशा भावा भितरलो. मोजे असलो एक प्रवादी उठयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. हे तुमीच खोरे. दोंगरा सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्पोरा देवा कडेन मागलोले. तुमी म्हणले, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आंगठाच्या आमचे दोळे आनीक पळोवंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतले. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, ताणें म्हणलें तें सगळें खरें. ताणें तांचेच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता ते कोण आयकूंक जायत जाल्यार हाच्या पासो तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान
सांगूंक फुडें सरोत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. पोतू म्हणुया. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो थीर कोडो, आमचें तारण, तेका वाखाणुया. जबाब आयज तरी तुमची काळजां दारून करूं नाका. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोत पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमचे कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरून सगळीं आयती रावुया. जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरी बाग आनी ओरोण्याक मास्सा केल्ल्यान तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. भागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, हुस्क्या मेकळी तुमी जियेतोली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्यांक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्यांक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवीत जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फक्त तुमच्या आदावाक सगोट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देगलो. मोरणाचे सावळेन जियेतोल्यांक एक उजवाड उदेलो. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस काफरनामा पर्यान गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले पोरी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भक्त.
पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें नवी शिकोणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनी हिरीत आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, ही घोडणी तुमी जायते फावटी घोडीक आयकली आसतली. ही घोडणी अशी, एक खंय दर्याचेर वेतेलें तारूं एक बोट खंय एका खोर तुफानाक सांपडली. आनी जेन्ना हें तुफान वाडत वेतालें तेन्ना ही बोट सगळीच आलताली दोलताली. आनी हे बोटीचेर आसलेले लोक जावं धारवटी सगळेच उसांबळ कशे हेवटेन तेवटेन आपलो जीव साल्वार करूंक धांवताले. आनी अशेंच असले वेळार, असल्या तुफानाच्या वेळार ते बोटीच्या डेकाचेर खंय एकलो ल्हान भुरगो थंयसर शांत खेळटालो. आनी हें पळोवन थंयसर ते बोटीर आसलेले एका तारवट्यान खंय त्या भुरग्या लागीं विचारलें, आरे बाबा पळय आमी तुफानाक सांपडल्या, आमचो जीव सगळोच पेरिगान आसा आनी तूं हांगासर सुसेगाद खेळटाय. आनी त्या भुरग्यान खंय त्या तारवट्याक असो जबाब दिलो, म्हाका कसली भिरांत आसा, हे बोटीचो कॅप्टन म्हजो डॅडी जावन आसा आनी म्हजो डॅडी ही बोट ह्या तुफानांतल्यान सुरक्षीत तो सुखाच्या व सुरक्षीत बोंदरार पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा, म्हाका विस्वास आसा. बाबा भयणीनो, आयज कितें भाशेन आयची वाचपां आमी पळयता कोण भाशेन जेजूचो विस्वास आपल्या बापाचेर आसलो. जेजूची नदर सदांच आपल्या बापाचेर आसली आनी ह्याच आपल्या बापाचेर ताचो विस्वास, ताची नदर आसली देखून सगळें जें जेजू करतालो जावं जेजू शिकवण दितालो तें आपल्याचेच वस्तुंगी न्हय पूण बापाच्याच अधिकारान तो करतालो. आनी हें पयले सुवातेर आयच्या पयले वाचपान आमी आयकता कोण भाशेन देवान मोइजेसा वरवीं पोरजे कोळीत केलें, हांव तुमचेच मोदलो, तुमच्याच भावांतलो हांव एक प्रवादी, एक फुडारी उपजयतलो. तो म्हजी उतरां उलयतलो, हांव कितें सांगता तें तो सांगतलो. पूण बाबडीनो, जें कितें आदल्या खरांत पयले वाचपांचें आमी आयकलां तें जेजू सवें खरें म्हणल्यार शांती पावलें. तो जावन आसलो जो फुडारी, जो प्रवादी आदल्या खरांत देवान मोइजेसा वरवीं पोरजेक पळयलोलो तोच फुडारी. आनी जेजू आमी पळयता कोण भाशेन ह्या संवसारांत बापाचो वावर करतना ताणें बापाच्याच एकवटान रावन बापाचेरूच नदर घालून आनी बाप सांगता तेंच आपल्या जिवितान करून तो जियेलो. देखून जावं मनीस जावं मेळ्ळे आत्मे लेगून जेजूक देवाचो भोक्त म्हूण ते वळखून घेताले, कित्याक तांणी जेजू सवें हें ताचें खाशेलपण, ही अस्मिताय बापाची तांणी ताचे सवें पळयली. आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकलां पण भाशेन जेजू अधिकारान शिकवण दितालो. जेन्ना जेजू देवस्थानान आसलो ताणें अधिकारान बापाची शिकवण तांकां परगट केली. अधिकारान थंयसर आसलेलो एक मनीस आसलो, मेळो आत्मा आसलेलो, हे मनशाक ते मेळ्या आत्म्यांतलो मेकळो केलो. आनी हें पळोवन बाबडीनो लोक सगळोच अजाप जालो आनी म्हणूंक लागलो, हें आनी कितें, ही नवी शिकवण आनी अधिकारान दिलोली न्हय तांच्या धर्मशास्त्र्या भाशेन, फारिझेवा भाशेन जे ते शिकवण दिताले पूण तांची शिकवणेक खोलाय नासली. कित्याक ते आपल्याचेच एके भाशेन इंटरप्रिटेशन करताले, आपल्याचेच ते वतीन आपली शिकवण दिताले आनी आपल्याच्याच जिवितांतल्यान ही शिकवण ते पाळी नासले. पूण बाबडीनो जेजू आपल्या जिवितान
आपली शिकोवण जी कितें तो परगट कोत्तालो तें बापाच्याच अधिकारान, बापाच्याच बळान, बापाचे स्फूर्तेन तो कोत्तालो आनी आपल्या जिवितान तो पाळटालो. देखून जेजू सवें ताणें कितें तरी वेगळें पळयलें. जेजू जें करतालो तें अधिकारान कोत्तालो तें ताणें पळयलें आनी जेजूचेर तांणी विस्वास ठेवलो, बापाक तांणी वाखाणलो. तर बाबडीनो, आमच्या जिवितांत आमी जेजूची पाटलावदारां, आमी जेजूचे गोवाय, बी अ विटनेसीस ऑफ जीजस, आमी खरेपणी ही आमची गोवायकी नीज जातली जाल्यार आमच्या जिवितान आमी सदांच आमचो विस्वास देवाचेर आमी ठेवूंक जाय. आमचो विस्वास जेजूचेर आमी खोल करूंक जाय, घट करूंक जाय. आनी अदी करून बाबडीनो, आमच्या जिवितान येतल्या वादळ मोळा मदें आमचो विस्वास देवाचेर आमी उणो करूंक जायना. आनी एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. नॉर्मन विन्सन पील हो एक फांकी बरयणार. तो आपल्या जिवितांत एक अशी खबर सांगतालो. ताका खंय एक दीस एके अस्तोरीचो फोन आयलो आनी फोनाचेर खंय ही अस्तोरी रडून नॉर्मन विन्सन पीलाक अशें सांगताली, म्हजो गोरकार जावन आसा एक सोल्जर, एक शिपाय, आनी आतां तो घेर्रांत आसा. तो घेर्रांत फुडले इन द फ्रंट लायन तो झुजता आनी म्हजे राखांत आयलोलो आसा की ह्या झुजान घोडयेक म्हजो गोरकार, ताका घोडयेक मार फार जायत, तो घोडयेक मरत आनी म्हजें कितें जातलें? म्हाका 2 वर्सांचें भुरगें आसा, आमचें कितें जातलें अशें चिंतून म्हजेर टेन्शन आयलोलें आसा. अशी ती अस्तोरी रडून खंय नॉर्मन विन्सन पीलाक तो ती सांगताली. आनी असल्या वेळार उलयतना खंय नॉर्मन विन्सन पीलान आपल्या फोनाचेर एका भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी नॉर्मन विन्सनान खंय हे अस्तोरेक ताचे लागीं विचारलें, तुज्या घरांत भुरगें आसा? आनी तिणें सांगलें, खंय वय 2 वर्सांचें भुरगें आसा. जाल्यार ह्या भुरग्याक तुजे भाशेन टेन्शन आसा? आनी ते अस्तोरेन सांगलें, खंय म्हज्या भुरग्याक कित्याक टेन्शन आसतलें? तें 2 वर्सांचें भुरगें, ताका टेन्शन, ताका वारीज म्हणटा तें समजना. ते जाणा की आपली आवय सगळें आपलें प्रोवायड कोत्ता, आपली आवय ताची केअर घेता. तेन्ना खंय नॉर्मन विन्सनान ताका सांगलें, तुज्या भुरग्याक घे आनी तुजे मांडयेर बसय आनी तेन्ना तूं चिंत. जे भाशेन भुरगें आपल्या आवयचेर विस्वास ठेवता, आपल्या आवयचे मांडयेर सूस बसला, ते भाशेन थंय देवाचे मांडयेर आसलेले भाशेन तूं चिंत. जो देव तुजी निगा घेता, जो देव तुजो सांबाळ कोत्ता, जो देव तुजो मोग कोत्ता, ह्या देवाचेर तुजो खोल विस्वास दवर. आनी तेन्ना खंय एके भाशेन ही अस्तोरी शांत जाली. बाबडीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो. कोरीतकारांक बरयल्ली चिटीन तो म्हणटा, उस्क्या मेकळी तुमी जियेलोली म्हाका जाय. जिवितान आमच्या दुबाविणे जायते वारीज आसतात, टेन्शन आसतात आनी अदी करून ह्या कोविड-19 पिडेक लागून आमचे मदें जायते उत्सांबळाय कशी उप्रासलेली आसा, जायते आमचे वारीज आसा. पूण असले वेळार बाबडीनो, जशी परी बागेन पावलो म्हणटा, सोम्याक मानवलेली तुमी जावची. तुमचे उस्के कोणती संवसारी वस्तूंचेर न्हय, पूण सोम्याक कोण भाशेन तुमी मानतली तशी तुमी चलात आनी सोम्याचेर भावार्थ आनी विस्वास धरून तुमी जियात. एके भाशेन तुमची सोम्याचेच मांडयेन उंटयेन उडकी मारात. सोमी तुमची राखण कोत्तलो, सोमी तुमचो सांबाळ कोत्तलो, सोमी तुमची निगा घेतलो. बाबडीनो, आमच्या जिवितान जेन्ना असले प्रसंग येतात, अवघडाय आमच्या जिवितान येतात, आव्हानां आमच्या जिवितान येतात, वारीज आमच्या जिवितान एके भाशेन आमकां डिस्टर्ब कोत्ता, तेन्ना आमचो विस्वास देवाचेर आमी ठेवुया. संवसारी वस्तूंचेर आमी नदर घालची न्हय, सर्वेस्पराचेर नदर घालुया. ताचेरूच आमचो बाबाड थीर आमी घट करुया आनी ताच्याच आदारान सगळ्या आडखळींचेर जैत करूंक आमकां त्याच देवाचें बोळ आयच्या मिसांत मागून घेवया. सगळीं बिरावया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जीव जाला, होच बाबार्थ आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमंत देवाक, सरपविदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी समावलो
आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सुचले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो पवित्रा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेसू देवाचो भोक्त फुडाऱ्यांचो फुडारी अधिकारान आनी पदवेन बरोवन शिकोवपी आनी बरेपण हाडपी ताच्याच नांवान आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेले परचेचे बरेपण पळोवन काळजीदारपणा समाजांत जातलोले वायटाचेर आपलो ताळो उबारून बारी वावुरले पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva alcanzó talo mukti ponahan magdaulo. आमच्या दिसाचे फुडाऱ्यांनी समाजांत चलतले वायट नपयत करून परचेक नितीन आनी संत चलूंक आनी दर एका नागरिकाचो हक राखून तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva alcanzó talo mukti ponahan magdaulo. सगळे क्रिस्ती परचेन आपूण देवाची आपुरबायेची भुरगीं म्हूण वळखून जेजूचेर आपलो भावार्थ तिरावंक आनी आपल्या जिवितान येतल्या आव्हानांक फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. Dunia deva alcanzó talo mukti ponahan magdaulo. समाजाच्या वायटान घुसपलेल्या आमच्या भावा भयणांनी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बाबाचो आदार मागुया. Dunia deva alcanzó talo mukti ponahan magdaulo. मोगाळ बापा यो आनी हेर आमच्यो गोरसो तूं शांती पावयतलोय म्हूण आमकां तुजेर विस्वास आसा. ह्याच विस्वासान केल्ली आमची मागणी तूं दोयेन स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. Bapa poni, Bapa pedo, Banganaka rupenaka, Aplea casa sovevoku, Shisu tu shekalis mata, Aisha disa, Akeshine, Dela kushikuris legu Mogan vegon chivitorum Shisu tu shekaris mata Shisu mata Kushindita Soglens Moshe Bapak Bomtau Shisu Makta Koshi
Soglen's motion Bapak hometown मोशा बाबांबडीनो हे आमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता दसले जांभूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमी तुझी साखरां तुझे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रोत्सन जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान शिकल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgotuya. Somia Jesu amino dokata ani eka shintle pigeta
तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल सुखां समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगो सिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर तांकां आनी तुवें इस्त्रागुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरझोडीत मुखामोळ पुडेंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दोयाकुडा मागतांव आंखवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागीवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबडीनो आमी सगळीं बापाची भुरगीं बाप आमचो सगळ्यांचो मोग कोत्ता आमची निगा घेता ह्याच बापाचेर आमचो खोल बाबार्दान विस्वास ठेवून चलूंक आनी जेजूचे नीज गोवाय कशें आमी दाखोवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे भाव काडटले आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे भाव काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिली संवसाराचे भाव काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेताव ती आमचेर सुटी आनी खास दिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं उदिकारान बापाचो वावर कोत्तलो आमचो सुमी जेसू हो पळय आसा इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
एकठांय केल्या एकशितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें दादोसपण आनंदानी वर्तेपण एकठांय केल्या एकशितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें दादोसपण आनंदानी वर्तेपण Soy prítimo wasta Tuindu ashirasa Soy prítimo Tuindu ashirasa Soy prítimo wasta Tuindu hachirasa Soy prítimo Tuindu hachirasa Shivya deva chibiran Tatsomo gamcha kalsan Tor koriamo nan korci Priti ekamekachi Shivya deva chibiram Tatsomo kamcha kalsan Tor koriamo nan korci Priti ekamekachi Soy prítimo wasta Tuindu hachirasa Soy prítimo Tuindu hachirasa Soy prítimo wasta Tuindu hachirasa Soy prítimo Tuindu hachirasa Zora mitami salam Don monachia sonam Zori viva tambundi Chisuk mode asundi Zore kaya misalam Don monachia sonam Sobreviva tamuni Shizuk mode asuni Soy prítimo wasta Tuindu hachirasa Soy prítimo Tuindu hachirasa Soy prítimo wasta Tuindu hachirasa Soy prítimo Tuindu hachirasa
प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो कोत्ताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबाड सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. देवाची कृपेन आनी ग्रोस मातेची रिती प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यान वेंडल गुदिनो, आंकवारपूत मिलिता गुदिनो आनी जुस्तिना अमाल्फिना डायस रावता वास्को द गामा आनी अलिसिया एलिझाबेथ डिक्रूज, आंकवादू अनिल ग्लेन डिक्रूज आनी एलिना आंजेला डिक्रूज रावता सांतर शेट कोयरूट. ही जावन आसा तिसरी चीट. हांच्या लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा. देवाची कृपेन लग्न जाता निखिल क्रिस नरोना, आंकवारपूत नेल्सन फ्रांसिस्को नरोना आनी लिंडा प्रिस्का नरोना रावता गोनकोय आनी किंबर्ली एन डिसुजा, आंकवादू जोझफ अमादियोस आग्नेलो डिसुजा आनी बेटिना क्लेर डिसुजा रावता उकासाई. ही जावन आसा तिसरी चीट. हांच्या लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा. सुमानाची कार्यावळ. ह्या सुमानाक मेलोल्यांक मिसाई पुरी. सोमारा दीस 8 वरांचेर आनारिता फेर्नांडीस पोडवाळ कुर्जे म्हयन्याचे मीस. बुधवारा दीस 7 वरांचेर फ्लोरिंदा फेर्नांडीस नायकावाडो वेस्ट तिसऱ्या वर्साची मीस. त्याच दिसा 8 वरांचेर आगोस्तीन वाज रानोय पयल्या वर्साची मीस. बेरेस्तारा दीस 8 वरांचेर लुईस आगोस्तीन जुझे लोबो गोनकोय तिसऱ्या वर्साची मीस. सोनवारा दीस 8 वरांचेर लावरा पेरेरा पानारी तिसऱ्या वर्साची मीस. मोगाळ बाबांबडिनो, फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत सुमानाची तशेंच आयताराची मिसां आदले भाशेन जातलीं. म्हणजे सुमानाच्या दिसांनी सकाळच्या 7 आनी 8 वरार तशेंच सोनवारा दीस सांजेच्या 5:30 वाजता. आयताराची मिसां एपोरीं जातलीं. सकाळची 6:30, 7:30, 8:30 भुरग्यांचे मीस आनी 9:45 इंग्लीश भाशेन मीस. आयताराच्या मिसांची मांडवळ करूंक समुदाय वो जोमे आमी मारकार कोत्तल्यो. सुमानाच्या जावं आयताराच्या मिसांनी वांटो घेवंक सोदतात तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसान मात नांव बरोवंक जाय. सिट्युएशन नॉर्मलायज जाय पासून ही पद्दत आमी सांबाळटल्यो. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत तशेंच आमचे फिरगोशींतल्या वेगवेगळ्या संस्थांच्यो जमाती सुरू जातल्यो. येता त्या सोनवारा दीस तावन वेदी सेवकांची ऑल्टर सर्वर जमाती जातल्यो सांजेच्या 4 वरार. जमातींक येतल्यांनी मात फेस मास्क घालचें, हँड सॅनिटायज करचें आनी फिजिकल डिस्टन्सिंग सांबाळचें. येता तो शुक्रार जावन आसा फेब्रुवारीच्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. त्या दिसा पवित्र संस्कारा मुखार अर्देवर सुरू जातलें. सांजेच्या 5 वरांचेर उपरांत 5:30 वरांचेर मीस येतलें. फुडल्या आयतारा दीस म्हणजे फेब्रुवारीचे 7 गवळीक फिरगो सभेची जमात जातली पॅरिस सेंटरान सकाळच्या 9:45 वरार. फुडल्या आयतारा दीस 2 प्रांतीक जेजूचे ओळखीचो दीस कॅथेकॅटिकल डे. त्या दिसाची मुखेल समोरमणी से कॅथिड्रल ओल्ड गोवा जातली, जातून 2 फिरगोशींतलीं 2 संदेशकारां भाग घेतलीं. आमचे फिरगोशीन दोतोनीचो दीस फेब्रुवारीचे 14 आमी पाळटल्यो. त्या दिसा दोतोनीच्या भुरग्यांची मीस जातूच पॅरिस सेंटरान एक ल्हानशी कार्यावळ आसतली. सेवाधर्मी केंद्रान उजवाडलेल्या गायडलायन्सा प्रमाणे एकामेकाची सुरक्षा मनान धरून मिसार कोमिन्यांव फकत हातार घेवचो म्हूण सुचयल्लें आसा. ही पद्दत सांबाळटना कोमिन्यांव घेवंक येतात तांणी पयलें फेस मास्क काडचें वो सोकला देंवोवचें आनी याज्ञिकाशी वो असाधारण म्हणयाऱ्याशी पावतूच दावो हात उजव्या हाताचेर दवरून तो वयर उबारचो. ही मातशी तुमी पद्दत सांबाळची. जेन्ना तुमी कोमिन्यांक येतात तेन्ना फेस मास्क काडचें आनी दावो हात उजव्या हाताचेर तुमी वयर उबारचो. याज्ञीक वो असाधारण म्हणयारी कोमिन्यांव हातार घालतोच मातशें कुशीन सरचें आनी कोमिन्यांव शिवून जातूच आपल्या जाग्यार वेचें. सगल्यांनी ही मांडवळ सांबाळूंक आमी तुमचो सहकार मागता.
आयच्या सेवा धर्माची मांडवळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी एकेरीत भाशेन आपली उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या व्हॉलंटियर्सांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेता आनी मागता. उबी रावया. सर्वेस्प तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांयचे आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका स्थळान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. हालेलुया हालेलुया